फाटले म्हयनोभर जर सगळे जे गजालीची वाट पळयताले मेनली काँग्रेसचे कार्यकर्ते जेंच्यांनी कॅम्पेन मातशी सुरू केल्ली पण तांकां कॅन्डिडेट तेंचे मेळनासले दोन्ही नॉर्थ गोवाचे आनी सावथ गोवाचे ते आतां लिस्ट येयल्ले आहा तांकां लिस्ट जे PCC प्रेसिडेंट अमित पाटकरान शेअर केला तेजे प्रमाण नॉर्थ गोवाचे कॅन्डिडेटचेर रमाकांत खलप हांकां दिला आनी सावथ गोवाचे कॅन्डिडेटचेर कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांकां दिला म्हणजे नॉर्थ गोवा खलप आसतले सावथ गोवा कॅप्टन आसतले आनी हे इलेक्शन ते BJP अगेन्स्ट आनी RJ अगेन्स्ट कॉन्टेस्ट करतले म्हणजे फाटले एक म्हयन्याचो हे घेतलो एक म्हयनो आयज येता फाल्यां येता खुबशे फावटी प्रेसिडेंट आनी लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहा तेंची सुद्धा डेट्स दिल्ल्यो त्यो चुकल्यो त्यो फाल्यां डिक्लेअर करतले म्हणटाले पण ते जायनासल्यो तेंच्यो काल एक ते उपरांत एक म्हत्वाची मिटींग जाली जंय युरी आलेमा जे ऑपोजिशन लिडर आहा ते दिल्ली गेले आनी ते मिटींगे उपरांत ही नांवां फायनल जाल्लीं आहा काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटराच्या रेसीत खूब नांवां आसलीं सावथाच्या कितें 14 कितले नांवां आसलीं म्हणून थोडीं नांवां डायरेक्ट दिल्ली गेली थोडी स्टेट युनिटा कडेन नांवां म्हणजे इत्सूक आहा तेंच्यांनी आपले अर्ज केल्ले जाल्यार थोडे डायरेक्ट दिल्लीच्यान येले थोड्यांनी डायरेक्ट दिल्ली धाडून दिल्ले पण लास्ट शेवटाक म्हणजे शॉर्टलिस्ट जावन येता म्हटल्यार नॉर्थ गोवा रमाकांत खलप आनी सुनील खवटणकराचें नांव डिस्कस जातालें आनी सावथ गोवा कॅप्टन विरियातो तितून सार्दीन मागीर गिरीश चोडणकराचें नांव येतालें मदीं अमित पाटकराचें येतालें मदीं अशें म्हणटाले की युरी आलेमावकू टिकेट दिवपाक शकता एल्वीस गोमसाचें नांव मदीं हायलायट जातालें पण हे सगळे तुज्यान आतां फायनल जाल्लें आहा नॉर्थ गोवांतल्यान रमाकांत खलप हे कॉन्टेस्ट करतले काँग्रेसीच्या टिकेटाचेर आनी सावथ गोवाच्यान कॅप्टन विरियातो आतां कॅन्डिडेटाचेर आनी जर उलोवपाचें जालें जाल्यार कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवाचे रमाकांत खलप कॉन्टेस्ट करतले खूब सिनियर मनीस तेंच्यांनी आपलें पॉलिटिकल करियर MGतल्यान सुरू केल्लें मागीर ते MGPच्या टिकेटाचेर लोकसभा खासदार म्हणून दिल्ली गेल्ले आसा ते युनियन कॅबिनेट मिनिस्टरूय आसले ते लॉ मिनिस्टर म्हणून तेंच्यांनी काम पयल्या एक टर्म आनी तेजे उपरांत काँग्रेसीन येयले उपरांत 2007चे इलेक्शन जेन्ना पेडण्या 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसताल्यो मांद्रे धारगळ आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडणे मांद्रे आनी धारगळच्यो आसताल्यो तेन्ना तेंच्यांनी मांद्रेच्यान लास्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें रमाकांत खलपान काँग्रेसी टिकेटाचे आनी ते लक्ष्मीकांत पार्सेकर अगेन्स्ट पडले तेजे उपरांत 2007 ते 2000 आतां पर्यंत 24 पर्यंत म्हणजे ऑलमोस्ट 15 वर्सां ते 15 वर्सां मायज जाली तेंच्यांनी एकूच इलेक्शन अशें कॉन्टेस्ट केल्ले ना डायरेक्ट लोकसभा इलेक्शनाक ते कॉन्टेस्ट करतले म्हणजे ते मदीं इलेक्शनाचे रेसीन आसतले कॅन्डिडेटचेर मेळपाचे रेसीन आसतले पण खंयच्याच इलेक्शनाची टिकेट मेळची फाटल्या इलेक्शनाक लोकसभेचे ते पळय बदल काँग्रेसीनी जबाबदारी दिल्या ते काँग्रेसीक नॉर्थ गोवान रिप्रेझेंट करतले आनी दुसरे सावथ गोवाचे कॅन्डिडेट नवे आहा पॉलिटिक्सानूय नवे आहा ते एज्युकेशनांतल्यान वयर सरलेले मुवमेंटांतल्यान वयर सरलेले जे कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाडून तेणी पयलें इलेक्शन आपले एज्युकेशन आनी ते NGO खातीर गोंयचे इश्यू सालसेचे इश्यू कोळशाचे इश्यू हे सगळे इश्यू हाताळटात मागीर ते काँग्रेसीन येयले आनी काँग्रेसींतल्यान तेणी दाबोळेच्यान इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें मावलिना अगेन्स्ट ते इलेक्शन पडले ते तांकां डायरेक्ट आतां सावथ गोवाची टिकेट दिल्या ते सावथ गोवा रिप्रेझेंट करतले तेंच्यांनी फक्त आजून तरी एकूच इलेक्शन जे स्टेट असेंब्लीचे जनरल इलेक्शन ते दाबोळेच्यान अटेंड केले दुसरें इलेक्शन आसतलें आतां BJPचे कॅन्डिडेट ऑलरेडी कांय दीस फाटीं डिक्लेअर जाल्ले तेजे पयलीं 2 म्हयने फाटीं सुमार आतां आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले तेंची कॅम्पेन दोगांची सुरू आहा आतां काँग्रेसीचे एक म्हयनो उरता वोटिंगा मेरेन आपलो कॅन्डिडेट लोकां पर्यंत पावोवपाक सगळे कॅम्पेन सगळे नॉर्थ गोवाचे सगळे रिसीव कॉन्स्टिट्युएन्सी सावथ गोवाचे रिसीव कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर करून लोकां पर्यंत पावपा आनी इलेक्शन BJP अगेन्स्ट आनी RJ अगेन्स्ट लडपाक व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर आनी लौकीक शिवकार